cha ai siwang soloi tono बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन देव जाऊनही लानवेक चाकोर मनीस जालो जेजूची शांती देव जाऊनही कृपा तुमचे सवे आसो तुमचे सवे जेजूची शांती कृपा तुमचे सवे आसो तुमचे सवे मोगाच्या भावा भयणीनो देवान आमकां गिरेस्कायेन बोल्ल्यान ताणें आमकां वेळ दिला हो वेळ बरे उपयोगाक घालूंक आमकां भलायकी फावो केल्या आमचें जिवीत सुफोळ जावंक तें शेगुणांनी नेटयलां आमच्या संवसाराच्या पयणाक आमी ह्या संवसारांत येताना कांयच घेवन येवंक नात आनी वेतानाय कांयच घेवंक वेचिनात पूण आमी ही इतली सोगोट गिरेस्काय पुंजावून दवरतांव ती कोणाक आनी कित्या पासत ही गिरेस्काय जायते फावटी स्वर्गार वचूंक आडकोळ जाता पूण जो आपणा लागीं बरेपण आसा तें दुसऱ्यांक वांट्टा आनी खोशये मनान गरीब जावन जियेता ताका जेजूक गोवाय दिवंक सोंपें जाता असलें जिवीत जिवंक आमकां ह्या मिसांत आदार मागुया तशेंच हो दुसरो नोवेनाचो दीस दिवोसेजीच्या गवळीक सचिवालयाच्या पास्टरल सेक्रेटेरियट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयलोलो तेन्ना ताचो वावर फळादीक जावंक आनी तूंय वावुरतेल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया देवान आमकां साबार जाणांनी बोल्ल्या वेगवेगळी देणी दिल्यांत ही देणी आमचेच खातीर न्हय पूण दुसऱ्या खातीर आमी वापरूंक हे देण्यांनी आमी ग्रेस जाल्या पूण गरजेवंताक आमी पावूंक आनी तरेन जेजूक आमी गोवाय जावंक जायते फावटी हे देवाचें बरेपण आमी वळखूंक ना आनी हे गूण दिल्ले दुसऱ्या खातीर आमी वापरूंक ना गरजेवंताक आमी दिवंक ना चुकल्या म्हूण देवा थंय बोगसणे मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो दुनिया उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केलीं हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण हो म्हजो व्हड प्राण ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Christ, the
प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या संत जुजेबाजाचे देखीन आणि मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक हाजीयेच्या शिमा पर्यंत पळजोडायली. तुझ्या चाकरान तुझे देवीक उतर परगटलेले आणि सर्गीच्या संस्कारांनी पसलोले तुझे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडय आणि शुभ वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, जो थोडें वोंपता तें थोडें लुंवता आनी जो चड वोंपता तें चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करूंक वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळी देणी उपट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दोयाल कोरण्यो करूंक तुमकां ओगलें कित्याक आसतलें? कित्याक अशें बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बलांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखता. जो वोंप्यांक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकां बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा सोतोसान पाळटा तो मनीस बागी. तांची सोसत प्रितुमेचेर बोलीस जायत वेतोली, प्रमाणीक मनशाची सोसत सुदोव. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करूंक उश्णें दिता, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो नितेखाली. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें खालीच गोड दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोठ्ठान जालें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सोदोळ हातान तो दुबल्यांक वांटा, ताचें बरेपण तोखतले सोदांखाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, sul, sul, sorvespora, sorvespora, sul, sul. Sorvespora, sul, sul, sorvespora, sorvespora, sul, sul. Che devo
durbo आमच्या सोम्या जेजूचे आमी ग्रिसांचे खातीर आपूण जालो दुर्बो सर्वेस पोराक सोय सोय सर्वेस पोराक सोय सोय सर्वेस पोराक सोय सोय सर्वेस पोराक सोय सोय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एक गिरेस मनीस आसलो. तो तांबडी नाजूक सुणी आंगोसरां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळो चवणांनी भरून ताच्या दारवट्याशी पडोवन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजा वयलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोणांत आटे बिटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपान आसलेल्या लाजराक ताणें पयस देखले. नशी बोब मारली, अब्राम बाबा म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोणावंक लाजराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटा. आनी अब्रामान म्हळें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजरान दूख सोंसलें म्हूण उगडास तर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगात हांव तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण तुयतान हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोट्टें व्हडलें पाताळ थिरायिल्लें आसा. तेणा ग्रेस मनशान म्हळें, तशें जाल्यार बापा ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय ह्या वडवड्याचे सुवातेर येना जावंक लाजरान ताका शिटकावचे. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचे ताणें आयकुचें. ताणें म्हळें, तशें न्हय अब्राम बाबा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, सांत जुझेवाजाक ल्हानूचसान गरिबांचो मोग. ग्रीस कुटुंबांतलो तो, तरी गरिबांचो मोग आसलो ताका. कोणी भिकारी आयल्यार ताका दान दितालो. गरीब भुरग्यां बरोबर खेळटालो. कोण शिकूंक जोड मनाचे आसा तांकां शिकयतालो. गरीबसाणीचो आकार घेवन जेजूक तो गोवाय जालो. गरीबसाणीन जायत्यांक गुलामपणान चेपून दवरता म्हूण तो जाणा आसलो. हे खातीर मनीस तरेकवार गरीबसाणीन सोंसता तें पळोवन आपुणूय गरीबसाणीचो भेस घेता.
जावं कुडीचे गरीबसाणेन, जावं मनाचे गरीबसाणेन, जावं काळजाचे गरीबसाणेन देखीक बोक्षणे दिवंक जायना. तशेंच आत्म्याचे गरीबसाणेन फुडें मागणें बीन करूंक जायना. असली गरीबसाणींतली तांकां भायर काडूंक तो वावुरता. चालतें जिवीत ताचें जालें. तुटी करून आसतना तो एक चाकोर कसो वावर करपाक लागलो. जाफना जेजूक परगट्टना थोडी थोडीचो बेस ताणें घेतलो. एके वेळार धोबी जालो, एके वेळार पोदीर जालो, नुस्तेकार जालो. तरेतरेचे रूप घेवन जेजूचो दूत जावन जेजूच्या मोगाक तो गवाय जालो. लोकांचे सोदीक गेलो. मनशा भाशेन कसो तांचो बेस घेतलो, तांची परिस्थिती आपणाचेर घेतली. आनी जायतीं जाणां ताच्या साद्या वावराक लागून जेजूशी परतलीं. जायत्याचो भावार्थ वाडलो आनी दुसऱ्यांक बरेपण मेळिल्लीं तीं ताचे भाशेन दुसऱ्याक दिवंक लागलीं, बरेपण करूंक लागलीं. बाबडीनो आयचे वाचपा आमकां असलो संदेश दिता की जी कोण ल्हान जाता, गरीब जाता, ताका स्वर्गार मुकुट आसा. घडये संवसारान मान ना, पूण स्वर्गार देवा मुखार कशे मनान गरीब ती सुभागी, कशे मनान गरीब जाता, गिरेस्त जावनूय गरीब जाता. स्वर्गीचे राज तांचे. जेजूचेच पळोवया. जेजू देव, सोर पदवेदार, तरी आसतना मनशाची गोत ताणें घेतली. ल्हान दुर्बळ जालो, गोठ्यांत जल्मलो, साद्या घरांत, थोड्याच्या घरांत वाडलो आनी चाकोर जालो. तो म्हणटा तुमी म्हाका सोमी दोनी म्हणटा, पूण सोमी दोनी जावन हांवें तुमचे पांय धुले. शिसांचे तो पांय धुता. सादो मनीस म्हणटा. कोल्यांक सुद्दां दोले आसात, सुकण्यांक सुद्दां घोटेर आसा, पूण मनशाच्या पुताक रावंक एक सुवात ना. सादें ताजें जिवीत. आमी आयज लाजार आनी हाची खबर आयकल्या. लाजार एक गरीब मनीस. लाजार म्हणजे देवाचेर पातयेतालो येतालो. सुणी सुद्दां ताची चवणां लेवतालीं. कितें पडटा काय पडयतालो. घरचेमत आसलो आनी गिरेस्त मनीस. सगळीं नाजूक आंगसरां न्हेसतालो, मोजा मारतालो. दोगूय मेले. पूण अशें म्हणटा लाजार आब्रामाच्या देवाच्या घरांत. पूण गिरेस्त मनीस हेमकोणांत. कित्याक काय ताणें आपणाक दिल्ली गिरेस्तकाय वो कितें दिल्लें इतलें ताका नाका आसलें. ताणें त्या लाजाराक दिवं येतालें. ताच्या घरचेवताक ताणें पावूं येतालें. हें ताणें करूंक ना. जेजू आमकां म्हणना की गिरेस्त मनीस स्वर्गार वेचना म्हूण. एक एक कडेन म्हणटा तो गिरेस्त मनशाक कठीण जातलें, कित्याक मनशाची मूठ सुटोना एक पाटी. पूण गिरेस्त मनशान सुद्दां गरीब जावं येता. जेन्ना तो आपणा कडेन आसलोलें दुसऱ्यांक दिता. न्हयच दुडू, पूण आपले गूण सुद्दां दुसऱ्यांक दिता. गरजेवंतांक पावता. तांची परिस्थिती वळखता, तांच्या दुकान वांटो घेता. तोय गरीब जाता. बागेन पावलो आमी दुसरें वाचप आमी घेतलां. तो म्हणटा आमचे लागीं तरेतरेची गिरेस्तकाय आसूनय जायती गिरेस्तकाय आसा. एक गरीब मनशा थंय सुद्दां जायती दुसरी देणी आसतली, जी कला आसतली. आमी गिरेस्त दुडवानीच पडना, पूण देवान दिल्ले गूण आसा तुका. ओ गिरेस्त जावन तरेतरेची गिरेस्तकाय बागेन पावलो म्हणटा गरीबसाणान जिवन आमच्या लागीं आसा तें आसता टोण्यान दुसऱ्याक दिवन आमी दिता. तेन्ना देव आमचेर कुशल जाता. देवाचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. सुभागी आमी जाता. आमी जायते पाटी दिता. जाय पाटी ओगळे वाणी दिता. उरलेलें ते आमी जाणा जेजू ते वस्तुरेक वाखाणटा. ती गरीब 2 नाणें घालता. जेजू म्हणटा तेणी चड घातलें, कित्याक आपणा आसलें तें पासून ताणें दिलें. गिरेस्त मनशांनी दिलें चड आसलें तें. चिमटो काडून दिवना ताणें आपणाक, पूण हे वस्तुरेन दिलें. सुभागी ती. जायते फावटी आमी दिता दुसऱ्यांक गुणगुणून दिता. दुसऱ्यांक दिता आमचें नांव मेळोवंक दिता. आमी आमचें नांव आमकां जोडूंक जाय. आमी चिमटो काडून दिना आमकां. ते बायलेन चड दिलें. आमी देवान आमकां जायती देणी दिल्लें आसा.
आनी बागेन पावलो म्हणटा गरीब जावन सदोड हातांनी दुसऱ्यांक वांटा ताचें बरेंपण सदांच आसा. गिरेस्तान आमी सगळे तरेन उदार जातोच आमचे सेवे वरवीं आमी जेजूक गोवाय जावं येता. भाव भयणीनो, देवान आमकां जायती देणी दिल्यात. हांव दोडूच म्हणना, दामून चेपून देवान आमचे उटेन उडयल्लें आसा. देवाक जाय आमी ते दुसऱ्यांक दिल्ले, दुसऱ्यांक वांटलेले. न्हयच दुडू, पण आमचो वेळ, आमचें बरें उतर, आमची सेवा, आमचे गूण. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कुशळ करता, गरजेवंतांक कुशळ करता, आमचीच कुशळकाय भोगूंक पावता. कशें मनान गरीब जावन ह्या संवसारान गोवाय कशें जावंक जेजू आमकां आपयता. आनी कशें जावं येता आमची गिरेस्तकाय, गूण आमचे गूण, आमकां टॅलंट देवान दिल्ले आसा, गूण आमकां गिरेस्तकाय आसा, पुर्वजांनी दिल्ली, आमकां दवरलेली आसा, वो आमी कश्टांनी केल्ली आसा. आमी ती गरजेवंतांक दिवंक, तांकां आदार जावंक जाय. ती तांकां नेसूंक ना. म्हाका कडेन जाय तें नेसप आसा. एक तरी दुसऱ्यांक दिवं येता, म्हाज्यान कुशाल करूं येता. म्हणजे थंय जेवण आसा जाय त्या पिड्यार करता, हांव व्हडलीं व्हडलीं जेवणां करता, हांव पिड्यार करता. पोटो बडो भुकेला, ताका आमी दिवं येता. कितल्यो वस्तू आमच्या घरान आसता, नाका इतल्यो वस्तू नाका म्हाका, पूण दुसऱ्याक गोडे गरज आसा, ताका हांवें दिवं येता. हे तरेन हांव गिरेस्त जावनूय गरीब जावं येता. तर भाव भयणीनो, जाय ते आपणें दिता तें परतें घेवचें आशेन दिवचें न्हय, परतें मेळटलें म्हूण दिवचें न्हय. गरीब जावया, खुशे मनान गरीब जावया, आनी सर्गीचें राज आमी जोडया. खुशे मनान गरीब ती सुभागी. हें सुभागीपण आमकां ह्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. खुशे मनान जी कोण गरीब खरेंच बागी, स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें, खरेंच तांचें. आमचे धर्मीक वडील तशेंच देशाचे फुडारी आपले सोदरे वयले देवून गरिबां सोवें मोग आनी हुस्को दाखोवंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान ल्हान दुबळ्याचे सेवक जावन मोगाचे गोवाय ते जावंक आमी मागतांव. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. मोजे पासत अपमान, बोगलाट, कोश्ट, दुमाळो भोगूंक पावशात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. हो दुसरो नोवेनाचो दीस गोवळीक सचिवालयाचे आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला. तूंय वावुरतेल्यांचेर आशिर्वाद पडूं म्हूण आनी हो वावर फुडें व्हरतना तांकां आडकोळी मेळटात तांचे मोदें पासून तांणी जेजूक गोवाय दिवंक आमी मागतांव. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. काळजान जी कोण नितोळ निर्मळ खरेंच बागी, देवाक पळोवंक खरेंच पावतात, खरेंच पावतात. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान जें कितें आपणा लागीं आसा तें आपणाचें न्हय पूण देवाचें म्हूण ओळखून घेवन दुसऱ्यांक आनी अदीक करून गरिबां आनी गरजेवंतां पासत तें वापरूंक गोवाय जावंक आमी मागतांव. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. सगल्याक जी कोण शांती करतात खरेंच बागी, देवा भुरगीं खरेंच म्हणची, खरेंच म्हणची. राया पेरणे आनी सांगे वाराड्यांतल्या फिरगोजेच्या गोवळ्यांक आनी फिरगोजकारांक गोवायकेचें जिवीत जिवंक जियेतना बरी भलायकी आनी मेळ्ळ्यांत तांकां
सोर्गीचें सूख फावो जावूंक आमी मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आतां जी कोण रुदोन करतात ती खरेंच बाकी, तांकां बुजवण खरेंच मेळटा. कोविड-19 एपिडेक आमचेर सगल्यांचेर जायतो वायट आनी गंभीर परिणाम हाडला. देवान आपले काकुतीन ही पेस्त पिडा आमचे वेली वेगळीनूच पयस करूंक आनी आमच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून आमकां बुजवण मेळची म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बापा ही आमची मागणी आयक, तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो कुणा बापाक भेटयतना आमचे सुख दूख, वावर दोंदो, आमचे कोश्ट त्रास, आमची म्हातारी पिराय आनी पिडा, अदीक करून आमची ओत्मीक दुर्बळकाय आनी सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया तुकाच बापा. म्हज्या भावा भणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान. सरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबीच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवूंक. भोव मोगाळ बापा, सांत जुझेबासाच्या आमच्या गोंयच्या द्रोम प्रांताच्या आस्कराच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर खनवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग दुसऱ्यांक ओ क्रिस्ती लोकांक मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर कडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुझेबाज हे तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता.
ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो घोट पोरगोटूया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा,
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिचे पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजेवाज आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जुजेबाज शेजारच्या भुरग्यां बरोबर खेळटालो आनी कितें गरीब भुरग्यां बरोबर तांकां शिकयतालो, दोतोनूय शिकयतालो, आपले फिरगोजेन दोतोनूय शिकयतालो. हें मागणें जेजूनय शिकयल्लें ताणें शिकयलां. तेंच मागणें धीर घेवन बापाक म्हणुया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरवासान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मगान शांती दियात. शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर झुट्टी आनी खास्ताडी ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी दिवं. अस्त जेजू देव जावनूय ल्हानवेक चाकर जाला, गरीब जाला. ताच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं.
भावा भयणीनो, ओत्मीक भाशेन आमच्या काळजांनी आयिल्ल्या जेजूक आतां आमी नमस्कार करुया. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोण सोरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. पवित्र कोंबड्यां घेवंक आमी तयार जावया. जेजूक खूद आमच्यान घेवंक नजो म्हणटूच उत्मीक तरेन ताचे ताय आमी काळजा मोनान एक जावया. असले उत्मीक भाशेन जेजूक आमच्या काळजांनी आशेवन शेवताना गीत गावया, राजाचें जेवण. Jeevon volea festace, razguracia lugnace, razguracia lugnace, surgicia razanchele. Jeevon volea festace, razguracia lugnace, razguracia lugnace, agostra galun novi, razacea ceunac sopli, bosuia dadu spori, bosuia dadu spori, agostra galun novi, razacea ceunac sopli, bosuia dadu spori, bosuia dadu spori. प्रार्थूया. सर्गींच्या बाबा, संत जुजेवाजाक मान दिवन ह्याच्या नोवेनांत संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ, नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सरवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटून धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हजो केरीत दिनवास पाद्री योजिको पेरेरा हांकां आमचे मदें
येवन ताणें इमिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या आनीक देवाचें उतर आमकां परगटलां ताचे पासत. तशेंच म्हजो खेरीत दिनवास पाद्र रोमियो गुदिनो हांकां दिओसिसीच्या दोतोनीच्या वावरा पासत आनी हेरूय वावरा पासत आमी मागला ताचो वडील आनी प्रतिनिधी कसो तो आमचे मदें आसलो. तशेंच ह्या दोतोनीच्या वावराच्या केंद्राचो वांगडी कसो पाद्री रिचर्ड रॉड्रिगीस आमचे मदें आसलो. पयस तावन ते आयल्यात. खेरीत भाशेन अपुर्बायेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्यो कांय कळवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी 2 मिसां जातात. सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन, दुसरे सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोनूय मिसां आमकां ऑनलायन ओ लायव्ह पळोवंक मेळटात. आमच्या दिओसिजान वेबसायटीचेर ओ CCR TV, GCTV, HCN चॅनल फकत 7 वरांचे मीस, मागीर गोवा न्यूज बी यूट्यूब चॅनलाचेर दोनूय मिसां आनी ही मिसां पळोवंक मेळटात त्या त्यांच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय. परबे दिसा 3 मिसां जातलीं. सकाळीं 7 वाजता कोंकणींतल्यान, सकाळीं 8:15 इंग्रजींतल्यान आनी सकाळीं 10 वाजता कोंकणी भाशेन हे दोबाजीक परबेचे मीस. सगळीं तिनूय मिसां ऑनलायन लायव्ह आमकां पळोवंक मेळटलीं. तशेंच सांगलां ते भाशेन त्या तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय आमकां ती मेळटलीं. फकत ह्या मिसाक म्हणजे दोबाजीक परबेच्या मिसांत दिओसिसीचे कांय प्रतिनिधी खुद मिसांत वांटो घेतले, जावं पाद्री, धार्मिका आनी लौकीक. नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे दिसा भाग्यवंत जुझेवाजाचे मुर्तीचो आनी ताची पवित्र रेलिकेचो उमो घेवंक भाग्यवंत जुझेवाजाची सांकवाळ उक्ती आसतली. सकाळीं 8 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. तशेंच भाग्यवंत जुझेवाजाचे मुर्तीचो उमो ह्याय जाग्यार आमकां मेळटा. बाबा बुडीनो, तुमी जाणात अवचीत वातावरण बदल्ल्यान घोडघोड मारून पावस पडटा. आतां पासून पावस पडटा पळय आनी आमची मिसां लायव्ह करूंक ओ सगळी मांडाबोळ चलोवंक मातशें म्हणून हांव बरीच आळकूळ जाता. आनी हांगा जाणात तुमी कांय इलेक्ट्रॉनीक जावं इलेक्ट्रीक वस्तू आसात, थोड्यो भिजल्यात म्हणटच तुमी आमकां मातशें समजून घेतल्यात म्हूण आमी जाणाव. ताचे पासत तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळें बरे भाशेन जावचें म्हूण आमचे पासत मागात म्हणटा. ही आमची विनंती तुमी कानार घेवची. देव बरें करूं. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर परबेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात खुश मनान गरीब जावन जेजू गांवाक जावन ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत जुझेवाजाचे नोवेना मागणे. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवकाक भाग्यवंत जुझेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्ख्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
खुशे मनान गरीब जावन सुर्गीचे वाटेर चलतना बागीवून जुजे वाजाचे ओत्मीक दुर्बळकायेची देख घेवन बासावून आनी हें करूंक ताचीच मोजत मागूंक ताच्या मानाक गीत गावुया जुजे वाजा आमच्या बावा. बागीवून सगळ्या आमच्या बावा विनोद्या तुझी मोजत बावोय साक्षी दिव जेजू बावत बोरसू उर्बेन बोर आमका जागोय सुसे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासो अर्गा मोयमा बाबा जेजू पवित्रात्म्या अर्गा मोयमा ससना तुझे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासो अर्गा मोयमा बाबा जेजू